डिपार्टमेंटाचे जागे प्रोटेक्ट करपाक जाय म्हाका दिसता तितून भितर कितें जाल्लें म्हाका खबर ना. हांव 3 वर्सां पावर मिनिस्टर आशिल्लो. हो इशू म्हजे कडेन तेन्ना व्हडलोसो येवंक नाशिल्लो कित्याक म्हजे पयलीं मिलींद नाशिल्लो. सो तेणी जर वाट बी केली जाल्यार म्हाका खबर ना. सो म्हाका ते लक्षांत आतां येना. पूण खंयचे तरी डिपार्टमेंटा कडल्यान वाट आसप कितें सारकें न्ही. ताका सायडीन वाट करून दिवपाक जाता गव्हर्मेंट परमिशन घेवन. पूण इलिगली दुरी बी मोडून वाट करप हें सारकें न्ही हे म्हाका दिसता. ना हांवें तो व्हिडियो पळोवना. पूण कितें आतां सकल बाब कूल आसता बरें. मे बी ताचे भितर वाद जाल्लो आसा. आमचो काशिनाथ बाब बी मातसो टेम्पराचो मनीस आसता न्ही. सो तांचे कितें वाद जालो आसता. पूण नॉर्मली संकल्प स्कूल कितें जाल्यार म्हाका एक्झॅक्ट खबर ना. पूण MLAन धमकी दिवप. MLA म्हणल्यार कोण की लेजिस्लेटीव मेंबर ऑफ लेजिस्लेटीव असेंब्ली आनी लोक तांच्या वांगडा आसता आमच्या वांगडा कशें आसता. सो थोड्यो गोश्टी लोकां खातीर करूंक पडटा. पूण सपोज जो दाखयता ते भशेन जर ते आसा ताका तोडगो ऑनरेबल CM आनी ऑनरेबल पावर मिनिस्टर करतलो. सर काशीनाथ काम करता ते सारकें करता काशीनाथ काम करता ते काशीनाथ काम करता सारकें करता. आतां पळय ताका हांवें वाचूं ना तेजी ऑर्डर. आतां ऑर्डर दुसरी चेंज जाली. तेजी उलोवन कितें फायदो. आतां तेजी ऑर्डर ना. तो जे काम करीत तुमकां दिसता की सारकें ना पळय हांव जर सांगता पळय तो कसो करतालो तेजेर हांव कमेंट करना. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट मिनिस्टर आसतना हांवें देखून तशी केबल कट करपाक लायल्या. कारण कितें जालां पळय केबल वयले ते इंटरनेट जाय आमच्या मतदारसंघात देखून हांव सांगता. आतां रोल करून एक पोलाचेर 10 जाण दवरता. ते इलेक्ट्रिकल काम करूंक मेळना आनी ते कशें काम करता. लायट गेली जाल्यार कशें काम करप तेणी. सो म्हाका दिसता ज्यो गोश्टी ज्यो CMOनी सांगला सुदिनूय सांगता आनी काशिनाथ बाब करतलो ही शूड रेग्युलरायट. पयशे एक वाटी जालो पूण एटलिस्ट तो केबल सारकें आसपाक जाय. तो आख्खे पोला तूं पळय मरे पणजे केदे व्हडले घोस आहा. तो इलेक्ट्रीक पोलूच दिसना. तो कितें पोल घालो दिसता केबलाचो. तर म्हाका दिसता त्यो गोश्टी केल्या ना केल्या तेजेर उलोवप ना. आज केबल ऑपरेटर म्हणजे जे इंटरनेट सर्वीस प्रोवायडर खूब जाल्या आनी तेंचे भितर कॉम्पिटिशन जालां. सो म्हाका दिसता ऑनरेबल CMान एक रेट फिक्स करपाक जाय इंटरनेट केबलाक. एक सिंगल ते एरियाक सिंगल केबल व्हडलो वयल्यान आनी तांकां सगळ्यांक कनेक्शन दिवपाची आनी डिस्ट्रिब्यूट करून सगळ्याक जर एरिया दिली. आतां त्याच घरा कडेन हेज्या सायडीन 300 रुपया 200 रुपया वाडोवणय जाल्या. सो एकटो आपणाचो केबल ओडीत रावता. सो 15 ऑपरेटर एक जाग्याचेर जे म्हाका दिसता एक केबल ओडून ते सगळ्यांक सर्वीस करूंक शकता. सो अशें डिवायड करून ऑनरेबल सुदीन बाबान करप वा CMान करप वा कोणें करप म्हाका खबर ना. पूण डिवायड करून हो एरिया सपोज ही 50 घरां आसा ह्यो सिंगल केबल वयलो रेट फिक्स केली आनी हे रेटीन सगळ्यांक येवपाचें कनेक्शनां. जाल्यार तुमी 10 जाण सर्वीस प्रोवायडर 10 जाण 50 घरां 20 जाण सर्वीस प्रोवायडर वायर व्हरता. वायर खंय व्हरतले ते. सो म्हाका सिस्टम आमीच करपाक जाय. सिस्टमा भितर CMान पयलीं सांगलां की अंडरग्रावंड केबल तेजे व्हरतलो पूण ताका टायम लागतलो. आतां देखून ओवरहेड देखून वयलो जाल्यार एक सिंगल केबलाचेर ते जे कोण डबल ट्रिबल हांवें ते चालू केल्ले तेन्ना आसतना मागीर कोवीड येयले आनी सगळे गोश्टी फुडें गेले. हांवें तांकां म्हजे कडेन येयले तेन्ना. सो तांकां सांगलेलें तुमी एक सर्वीस तुमचे भितर कॉम्पिटिशन नाका. तुमी रेट फिक्स करा. तुजें कनेक्शन जर तुका जो कंज्युमर आहा 300 रुपया तुजें इंटरनेट केबल प्लस तुजी TV आनी हें फिक्स करा आनी ही 50 घरां एकटो दितलो. फुडली 50 घरां तो दितलो. 50 घरां तशें करून तें करपाक जाय. नाल्यार ती 50 घरां 10 जाण केबल ओडटा आनी केबल कोणाचो गव्हर्मेंटाचेर फोनाचेर हेजेर व्हरता कित्याचेर पोलाचेर व्हरता. सो तो केबल मागीर डॅमेज जाता. व्हडलो म्हण काय ना ते व्हडले रोल घालता आनी ते दवरता. सो इट इज डिफिकल्ट. सो म्हाका दिसता एक सिस्टम ऑनरेबल CMान करपाक जाय की अशें इतले ऑपरेटर जाले आतां इतले बँडविड्थ जाले आतां इतले लोक जाल्ले आसा. सो ते कॉम्पिटिशनाचे भितर आपणाचें कॉम्पिटिशन करता तें सोड पूण लोकांक तेजो फायदो फायना आनी डिपार्टमेंटाक त्रास कित्याक ते केबल आसतना शिडी देखून लावपाक मेळना. सो ताका दिसता म्हाका ऑनरेबल CMान वयरूच एकूच केबल व्हरून तांकां सेपरेट एरिया दिवपाचें. ते हांवें तेन्ना 2000 हांव जेन्ना पावर मिनिस्टर जालो ते चालू केल्ले पूण मागीर कोवीड जालें पूण हांवें ते सोडून दिलें. काशीनाथ शेट्टीन ज्या तरेची आतां एक्शन घेतली तशें आमकां केन्ना पयलीं पळोवंक मेळकूच ना. पळय कितें जाता पेंडींग कितें आसता पळय काशीनाथ शेट्टी इज नॉट अ पॉलिटिशियन. इज अ गव्हर्मेंट सर्वंट आनी गव्हर्मेंटाक काम करता. आतां गव्हर्मेंटाचें डिसिजन लॉ म्हणजे कितें म्हणजे गव्हर्मेंट तेणें एज पर लॉ कितें केला असं कितें ताका पावर दिलो पूण ताका मागीर काडलो ती. पूण म्हजें सांगपाचें कितें आहा ही इज नॉट डन रॉंग ही इज डन रॉंग रायट. पूण अल्टिमेटली लोक सफर जाले न्ही. सो दे शूड बी अ टॅक्निकल जशें हांवें सांगलां पळय ताका सोल्युशन अशें काडपाक जाय जांकां कोणाक दुखनासतना काय करनासतना केबल ऑपरेटर हाडपाक जाय. तांकां एक सिंगल केबलाचेर एक मनशाक ही 50 घरां तूं सर्वीस कर ती 50 तूं सर्वीस कर तूं 100 कर अशें करून ते डिवायड केले जाल्यार एकूच केबलाचेर हे जे बंचिंग जाता तें बंद जातलें अशें म्हाका दिसता. पेंडींग कित्याक उरलें ते इतले वर्सां कित्याक
मग पेंडिंग उरून न्ही तुका सांगता हांवें चालू केल्लो न्ही 2019 हांव पावर मिनिस्टर जालो तूं विचार मग तांकां केबलवाल्यांक आनी तांकां आपयल्लें आनी हांवें हें सोल्युशन सांगलें तुमी करना जाल्यार हांव कट करता म्हणलें पण नंतर कोवीड येयल्या मागीर हांव ना एरियाज जालो. कित्याक भरूंक ना तर एरियाज सगळे भरपाक ते रिकवरी करपाक जाय आतां एरियाज कोणाची आहा कशी कळटा तो केबल आयडेंटिफाय करूं शकता कोणाची केबल आहा ते आतां काडटा तेन्ना धांवन येता आमचे म्हण नाल्यार खंय आयडेंटिफाय जाता कोणाची केबल